फाटलो कितलोसोच तेंप नुस्तेमार खात्याकडेन नोंदणी करिनासतना नुस्तें विकपी एजंटांचेर सरकाराची बडी पडल्या। पयलीं 2 लाख रुपया भरून खात्याकडेन नोंदणी करात, त्या उपरांत धंदो करात अशी ऑर्द नुस्तेमार खात्यान काडल्या। नोंदणी जायसर नुस्त्याचो विक्रो बंद उडयला। हे ऑर्डरी वयल्यान गोंयभरच्या नुस्तेमारी जेटींचेर कोफूसांव सुरू जाला। सरकार नुस्तेकारांक ट्रॉलरा खातीर वा डिझला खातीर सबसिडी दिता, पूण गोंयच्या दर्यांत गरयल्लें नुस्तें गोंयकारांच्या नशिबात पडना। उरफाटें हें नुस्तें शेजारच्या राज्यांनी वता। हे फाटभुंयेर ही ऑर्द येयल्या। गोंयभरच्या जेटींचेर प्रशासनान कुलपां घातल्यात आनी पुलीस बंदोबस्ता सयत नुस्त्यांच्यो गाडयो आडावन दवरल्यात। सगळे जेटीकार आतां बसका घेतले। तांणी ह्या विशयाचेर नुस्तेमार मंडळा कडेन उलोवपाचें थारायलां। जाल्यार बेती जेटीर कांय जाणांनी हाका विरोध केला, जाल्यार कांय नुस्तेकारांनी येवकार दिला। पळयात। 13 वर्सां पयलो एजंटांक आपोवन तेणी मिटींग घेयली की 2 लाख करून रेजिस्टर जावचें म्हणून फिशरी। तेन्ना हे आमचे लोडिंग कोत्ताय ते बोटीचो माल घेताय ते आमचे सगळे बुटकारूच। तेन्ना बुटकारांनी कितें सांगलेलें की आमी सोसायटी पयशे हारी कोत्ताय आनी आमी वर्साक रेंट म्हणून फिशरीक हारी कोत्ताय आमचे सोसायटीचे 23 लाख रुपया। तेन्ना बोटकारांनी तांकां कितें रिक्वेस्ट केलें ते मिटींगेक की हे पयशे पळय तुमी घेताय 23 लाख रुपया, तितून आमकां आनी आमचे पयशे घेयनाका, आमी जाय जाल्यार आमी रेजिस्टर जाताय, पूण तेंचो डिमांड कितें की आमकां 2 लाख रुपया पयशे हारी करून आमचे डायरेक्टर ऑफ फिशरीन तेणी रेजिस्टर जावचे, पूण ते एग्री जावं नाय ते 2 लाख रुपया भरपाक। आनी तेवूय जाल्यार आमचे बोटकार आमचे पर्सनल आपापल्याचो व्यू घेवन आपले नुस्तें आपलीच मार्केटाक वता, त्यामुळे दोनूय सायडीक पयशे भरपाक जाय। जरी तर एजंटांनी आमकां पयशे कलेक्शन करून नाय जाल्यार आमकां ते 23 लाख रुपया आमकां कॅपसिटी ना सोसायटीक ते पयशे तांकां दिवपाक। सगळे बेकायदेशीर हेंची हांगासर चलतले, सगळे ही बॉक्सां तेंची ऑफिसां फीश कटी हे सगळे बेकायदेशीर। सरकारान पयलीं कितें केलां पळय हे सारकें केलां सरकारान। सगळे हे पयशे कितें हांगासर कितें येताले हे पयशे सगळे कितें मेळटाले हे सगळे आपल्या बळकांनी घालताले, हेजो काय हिशोब ना, हेजो काय लेन काय खबर नासली। आतां बरें हे सगळें बंद केलें सरकारान, हे सगळे आपले अंडर घेवपाचे सगळे, आनी जे कितें हांगासर रेव्हेन्यू जो कितें पयसो येता तो सरकाराक वयतलो आनी तेच सरकारान हो पयसो हे बोटकार जे आमचे सगळे आहा पळय बोटकार भाव बंदले आहा पळय तांकां हे पयसो तांच्या बरेपणा एक म्हणजे भलायकी पयसो यूज करपाचो। हे सगळे पयशांचो काय हिशोब नासलो, सरकारान केलं तर सारकें केलां। हे आतां कांयच न्ही, आतां ही सुरवात ही सोसायटीन हांगासर दादागिरी चालू केल्ली। सोसायटी हांगासर लोकांक पळय सतायताले, सगळे बोटकारांक सतायताले, तांकां त्रास करताले। हे थोडे आसले हांगा सोसायटीचे व्हडले भाई म्हणटाले, फाटले 15 वर्सां तेच निवडून येतात, तेंचीच दादागिरी हांगासर। आतां ही सगळी दादागिरी तेंची बंद। वास्को खारीवाड्या वयले जेटीर होच बोवाळ। पुलीस जेटीर आयले आनी गेटीर बॅरिगेटां घालून नुस्तें ट्रकांची येरादारी बंद उडयली। त्या उपरांत नुस्तेकारांनी बोवाळ घालपाक सुरवात केलें। मागीर नुस्तेमारी खात्याचो अधिकारी सुवातेर पावलो। खारीवाडो जेटीचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा आनी हेर नुस्तेकारांनी ताजे बरोबर हुज्जत घातली। आमकां खबर नासतना ह्या वास्को फिशिंग जेटीचेर पुलीस आनी फिशरी डिपार्टमेंट येयले आनी आयज बॅरिकेड्स घालून आमच्या नुस्त्याक जे आमी मार्केटान व्हरताले व्हरपाचे आसले ते बंद केले। आयज जशें अशें दाखोवन दिता हो आयज कायदो जसो एक कंट्री अटॅक करता सकाळी फुडें वचोन डायरेक्ट इन्फॉर्म करना आसतना आनी अटॅक करून कंट्री कब्जा करता, ते भाशेन आयज आमची फिशिंग जेटी हे जे फिशिंग जेटी न्हू ही फिशिंग लँडिंग टेम्पररी जेटी हेजेर येवन तेणे अधिकारी आयज घेयला। हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान आमकां फावो ते भाशेन फॅसिलिटी दिवपाक जाय आनी फॅसिलिटी दिवन प्रॉपर जेटी दिवपाक जाय आनी प्रॉपर जेटी दिवन आयज ह्या गव्हर्मेंटांनी कब्जा करून जाताली। एक बोट ती धाकटी जावं व्हडली जावं ती रेजिस्टर फिशरी जालोल्या वय जालो ना रवी जालोल्या आनी गव्हर्मेंट आनी कितें बरें म्हणटा आमकां अरे आमचे नुस्त्याक धाकटे आमी 4 पांटी 5 पांटी टेम्पोन घेता मडगांव वयता त्याचे मडगांव आमकडे पयशे घेता ओराक वतात आनी आयज गव्हर्मेंटान हेवूय चिंतला की आमकडच्यानूय पयशे घेवप। हे कसली दादागिरी। तेणें पयलीं आमकां कन्सिडरेशनाक घेवंक जाय न्हू, एक मिटींग घेवंक जाय आमचे कडेन। तेरेफेन सारकें येवन अटॅक केल्ले भाशेन सकाळी फुडें तेणी पुलीस घायले बंद केले आनी आयज नुस्त्यांक सगळे आपले पिड्यार जाता की डायरेक्टरान कितली रिक्वेस्ट केली ती आयकोपाकूच कबूल ना। आतां लुकसाण कोण भरतलो? गव्हर्मेंटान हेजेर बरें चिंतचें। सारकी फॅसिलिटी ना, कांयच हेजेर आमकां मेवना सारकें आनी तितूनच आनी हे वर्सा सिजन अशें स्टार्ट जाला, एक सुंगट आमी मारपाक पावना हे फिशींग बोटे हे बोटकार भाव
आणि तेजेरूच आमकां ती नेट लायसन्स फिशींग लायसन्स हे सगळे भरपा लागता. टायम टू टायम आमी भरताय. जावं फिशींग आयज हो 3रो म्हयनो आमकां बोटी बंद आहे आमचे. ना कोण फिशरी डिपार्टमेंट येवन आमकां विचारना बाबा तुमचे प्रॉब्लेम कितें आसा काय ना. आणि तेजेर इतले त्रास काडटा आसतना आयज ते हेचो हो इशू हाडला आणि हे सगळे करचे म्हणटा हे भरचे ते भरचे म्हणटा. जाल्यार मातशें तरी चिंतप जायना. म्हणजे आमी बोटकारान आनी जिवावपाचें ना, फिशरमॅनान जिवावप ना. म्हणजे फिशरमॅनान आनी मुखार आनी आमचें लायफ कितें आमी काबारूच तर. साश्टीच्या फामाद कुडबण जेटीचेरय होच बोवाळ. हे सगळे कोफुसांव आमच्या खबराकारान समजावन सांगला. आयकात. आज तुम्ही पळयतात की जी कुडबाना फिशरीज डिपार्टमेंटाची जेटी आसा ह्या जेटीचेर आज नवो एक वाद निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आनी हो नवो वाद म्हणले जाल्यार एक फिशरी डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काडले कडेन आसा. आनी ह्या ऑर्डरीक सांगले कडेन म्हणले कडेन आसा की जे एजंट नुस्त्याक घेतात हेणी 2 लाख रुपया भरपाचे, रेजिस्टर जावपाचे आनी मागीर तांकां ते परमिशन दितले हे जे बोटी येता तेंचे कडच्यो नुस्त्याक घेवपाक. हांगा खंय तरी हे जे फिशरी डिपार्टमेंटात जे आसा हेणी ही ऑर्डर काडटरीक ही ऑर्डर कलेक्टराक धाडली, एक SP धाडली आनी आज सकाळी जे पुलीस कुंकळे पुलीस स्टेशनाचो PI आसा हो आपले स्टाफाक घेवन हांगा हजर जालो. हांगा मामलेदारूय अपॉयंट केले कडेन आसा. हांगा खंयची गाडी भितर येवपाक या भायर वचपाक दिल्ले कडेन ना. आतां ज्यो गाडी येतात ह्यो प्रायवेट गाडी ज्यो कितें सामान घेवन येतात त्योच गाडी आसात. ज्यो नुस्त्याची गाडी आसात ह्यो सगळ्यो कंप्लीट बंद जाले कडेन आसात. फिशरी मिनिस्टराक फोन आयलो म्हाका आमकां तुका 2 दीस दिता म्हणून. म्हटल्यार तुमचे उतरां लावन थांबोन रावलो नाजाल्यार आमकां पुलीस यूज करतलो आनी तुमचें बंद करतलो. तरी असं सांगलं ताका आमी मिनिस्टर CMाक मिटींग आहा तो राव म्हणून. मिटींग जाल म्हणटरी पासून आमी काल कितले रिक्वेस्ट केला नाते पासून फिशरीज मिनिस्टराक मातशें 5 मिनटां उलोवपाक दिली. तांचे येस उलोवपाक सो तेन्ना पासून आमी सांगलां तुमी पयलीं पयशे भरात मागीर उलोवपाक ये. आमगे मेन प्रॉब्लम डायरेक्ट ट्रेडर्स आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नाक म्हणून हो मेन प्रॉब्लम. डायरेक्ट ट्रेडर्स पेमेंट करतले आनी ते तांकां रिसीव दिले आहा ते आमकां मिसयूज जाता. हे आमगे मेन कॉज आहा. सो एक सजेशन हाडलें आतां उलयलो हांव सकाळीं उलयलो ट्रेडर्स कोण आहाय तेमी तेंगे पेमेंट गव्हर्मेंटाक पयशे जाय पर ट्रेडर 2 लाख कितें. सो फेडरेशनाक युनियन आहा तेका दिवचे आनी युनियनान कार्ड पेमेंट फिशरीज करचो आनी एक लिस्ट करचें कोण कोण ट्रेडर्स आहाय ते हे ट्रेडर्सांक रजिस्टर करून. गोवा 365 खातीर बेतीच्यान विलियम रॉड्रिग्स, वास्कोच्यान हिरू महाले आनी कुडबणच्यान रमेश नायक रावत.